दर्यातली 60 दिसांची नुस्तेमारी बंदी बुधवारा मध्यराती सोंपता। ट्रॉलरवाल्यांनी जय्यत तयारी केल्या, मात दर्या सारको असल्यार आणि कामगार पावल्यारच ट्रॉलर दर्यान देंवतले। मात 3 वर्सां फाटीं आयिल्ले फैयान वादळाचे अरिश्टा उपरांत गोंयचे ट्रॉलरांचेर नुस्तेमारी घेवपी भायल्या राज्यांतलो कामगार उणे जाला। ताका लागून नुस्तेमारी बंदी सोंपली तरी कितले ट्रॉलर 1 ऑगस्टाक दर्यान वचपाक पावतले हे विशीं दुबाव। गोंय सरकारान अंदू वर्सा सावन नुस्तेमारी बंदी वाडयल्ली। हरशी बंदी 45 दीस आसताली, अंदू ती आनीक 15 दिसांनी वाडोवन 60 दिसांचेर व्हेल्ली। बुधवारा मध्यराती वा बिरेस्तारा सावन नुस्तेमारी ट्रॉलर दर्यान वतले। दर्याचो अदमास घेवन हवामाना प्रमाण सगळे थारतले। गोंयचे ट्रॉलरांचेर चडशे कामगार आंध्रा, ओरिसा, कर्नाटकांतले। ट्रॉलर बंद आशिल्ल्यान सध्या ते गांवाक गेल्यात, तातूंतले कितलेशेच अजून येवंक नात। ट्रॉलरवाल्यांचो हो वर्साचो प्रस्न। जो बॅन पिरियड जो वाडयल्लो तेजेर बरो वचोना बॅन पिरियड, फकत ट्रॉलर ओनर्सांनी फॉलो केलो बॅन पिरियड, बाकी कॅनो ओनर्सान तें वायोलेशन केलें, ते मिनी पर्सिंग नेट घेवन गेले आनी इन बिटवीनूय आमगे सीएमान तेमकां वचपाक दिलें कॅनो ओनर्सान लेस दॅन 10 हॉर्स पावर। तेजे उपरांत आनी तेमी 25 मिनी पर्सिंग यूज केलें नेट। कांय तें वायोलेशन जालें तेजेर गव्हर्मेंटान कांय एक्शन घेवना ना, तें तितली पूण परिणाम जायना, पूण लायफ म्हाका दिसता चड रिस्काक आयलें। 4-5 कॅनोज आतां कॅप्सायज जाले 3-4 दिसान। दॅट इज आय थिंक इट वॉज अ सिरियस इन्सिडेंट्स। वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट एंड अवॉइड these incidents. It must be uniform, not should, it must be uniform for breeding purpose as well as the weather conditions. क्रू मेंबरांक लागून खूब प्रॉब्लेम जालेले, ओन्ली 25% आमचे क्रू मेंबर येयलेले आहा। म्हाका दिसता आनी एक 8-10 दीस पूण लागतले सगळे आमचे हेजे प्रमाणे पडटा। आदी 45 डेज जाले आनी आतां 65 डेज जाले, बरें एकदम बरें जालां। पूण कितें आहा, आमच्या गव्हर्मेंटान मातशें तें बॅन आमचे दुसरे म्हणजे ओडयेकारांक आनी पोनेवकारांक पळय तेणी दिलां। 1-2-3 दिसां आदी तेणी सोलार मारले, तशेंच ताका तुफानाक सांपडोन थोडे बुडल्याय थिंगा। म्हाका दिसता अशें जावपाक उपकारना, कितें हें बॅन म्हणटा तें सगळें एकूच जावपाक जाय, सगळ्यांक एकूच हें ट्रिटमेंट दिवपाक जाय। आमकां स्टेप मादर म्हणटा तो ते भाशेन ट्रिटमेंट दिलेलो आहा, आमकां पोसके कशें दवरलेले आहा। हेका लागून हांव गव्हर्मेंटाक मागता फुडें अशें करचें। आमचे जेट्टेक लागून आमकां खूब डिफिकल्टी आसा। आतां आमचे फाल्यांसान बोटी चालू जाताय, आमी थोड्यांचे माना येयल्या, थोड्यांचे माना येवंक नाय आनी वेदरूय मातशें रफ आहा, सो आमी नोको आतां फाल्यां भायर वचोंक मेळटलें। एकंदर परिस्थिती पळयल्यार गोंयच्या मार्केटांनी नुस्त्याचो प्रेस देवंक घडये आनीक कांय दीस वतले। 1-2 दिसांतूच गोंयकारांच्या ताळ्यार ताज्जे फडफडीत नुस्तें पडटलें हाचें खरेंपण ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सुप्रीम कोर्टाचो निर्देश येवंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान NEETचेर सुनावणी बिरेस्तारा फुडें धुकल्ली। NEET पास जाल्ल्या भुरग्यांची मेडिकल आनी डेंटलांतली एडमिशनां सरकारान रद्द केल्ल्यान भुरगे कोर्टान गेल्यात। हायकोर्टान सरकाराक बुधवार मेरेन प्रतिज्ञापत्र दिवंक सांगिल्लें। हायकोर्टान निकाल दिवचे पयलीं एडमिशनां रद्द केल्ल्यान सरकारा आड अवमान याचिका घालपाचोय मुद्दो भुरग्यांनी काडला। भुरग्यांचो फुडार पयलीं सुप्रीम कोर्ट थारायतले। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराचो निर्णय योग्यच। सुप्रीम कोर्टान भलायकी खात्याचो 25 जुलयाचो आदेश स्थगीत दवरला। There is lot of confusion and lot of confusion purposely being attempted. We have not touched the central quota which is under Supreme Court. The contempt proceeding तुम्ही जे कितें उलयताले पळय ते it is for that purpose. 50% central quota. Goa government has never violated that condition. Provisionally NEET will be admitted, the other list will be kept ready and final admission will be done only after NEET judgment by Supreme Court is given. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत MD आनी MS कोर्सा खातीर NEETचे आदाराचेर तात्पुरती दिल्ली एडमिशनां सरकारान रद्द केल्यात। सुप्रीम कोर्टान NEET रद्द थारायल्ल्यान हो प्रस्न उप्रासला। NEET पास जाल्ले भुरगे हो प्रस्न घेवन सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टांत गेल्यात। NEETचे आदाराचेर दिल्ली एडमिशनां रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगूंक ना असो दावो करून कोर्टान आदेशाचेर फेरविचार करचो म्हूण भुरगीं मागतात। कोर्टान निकाल दिवचे पयलीं एडमिशनां रद्द केल्ल्यान सरकारा आड अवमान याचिका घालपाचोय मुद्दो भुरग्यांनी काडला। बुधवारा ही केस गोंयच्या हायकोर्टांत आयली, पूण फेरविचार अर्जाचेर सुप्रीम कोर्टाचो आदेश अजून येवंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान सुनावणी फुडें धुकल्ली। मेडिकल आनी डेंटलांत दिल्यात ती एडमिशनां तात्पुरती। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण कितें तें थारतलें अशें सरकारान NEET पास जाल्ले भुरग्यांक एडमिशनां दितनाच स्पश्ट केल्लें। सुप्रीम कोर्टान NEET वा थळावे प्रवेश परीक्षे प्रमाण मेडिकल वा डेंटलांत एडमिशनां दिवपाचें स्वातंत्र्य राज्यांक दिलां। NEETची सक्ती करूंक ना अशें गोंय सरकार म्हणटा। हायकोर्टान गोंय सरकाराक बुधवार मेरेन प्रतिज्ञापत्र दिवंक सांगिल्लें। 31 जुलय एडमिशनाची निमाणी तारीख, ताका लागून बुधवारा केस हायकोर्टांत आयली।
मात NEET पास जाल्ले भुरग्यांचो फुडार आतां सुप्रीम कोर्ट केसीचेर फेरविचार करता काय कितें ताचेर थारतलो. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. कुडचड्यावेले कांय नगरसेवक आनी कर्मचारी सुडा मार्केटांतले हप्ते घेतात म्हूण पसरकारांनी केल्ल्या आरोपाचेर चर्चा करपाक पालिकेची खास बसका शुक्रारा आपयल्या. भ्रष्टाचारा विशीं कोणाचीय कितेंय कागाळ आसल्यार पालिकेक लायिल्ले कागाळ पेटयेन चिटयो घालच्यो अशें नगराध्यक्षान मागलां. पसरकारांनी नगरसेवकांचेर केल्ले भ्रष्टाचाराच्या आरोपाक लागून कुडचड्यार बरोच खवदळ पडला. एन्करेजमेंट ड्रायव्ह जे कोण रस्त्यार येयले तांकां आमी काडपाक ही मोहीम आमची चालू उरतली. सो कांय लोक अशें उलयतात कितें कोण पयस पडना ते पयस पडना हप्ता वाडोवपाक जाय एका करता जाय तशें म्हणून ती ई ड्रायव्ह कोताय आमी अशें कांय ना. आनी हांवें आतां कितें केलां खरें तर असतो कडेन एलिगेशन्स तो आसा एलिगेशन्स सो आय वील गो इन टू एलिगेशन. हांवें आतां भायर आमगे कंप्लेन बॉक्स आहा ताका आतां प्रेस नोटा पासून दिता हांव सेंग दॅट कोणाकूय कडेन खंयची हें आहा कंप्लेन आहा let them file a written complaint and put it in the box which is installed outside. And every Friday around 10 o'clock हांव ते ओपन करतलो 9:30 or 10 o'clock I will open that. आनी कितें कोणाक कंप्लेन आहा तेजी हांव तांकां सगळी कितें म्हायती दितलो कितें कंप्लेन आसा आनी वॉट एक्शन आय हॅव टेकन. ही अशी हो पयस घेता तो पयस घेता ती म्हाका लायक जायना. आमगे कावन्सिलर हुंचे करप नाय पूण मिडियान जे रिपोर्ट दिला तेजेर आमी फ्रायडे मिटींग घेवपाक केला आनी तेजेर आमी डिस्कस करतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.